मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकूळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माथे आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा तू अप्पा कितल्या वर्सांनी हांव ह्या वाठारांत पावलो रे अरे जाय तो बदल जाल्लो दिसता मरे हय खूब बदलना सगळे ही सुवात पयली याद जाता तुका ना तू अप्पा याद जायना म्हाका कितें रे आमी ल्हानपणार तरणाटेपणार हांगा फुटबॉल मॅची पळयताले मरे येवन अरे हय मरे हो बांदोडकर फुटबॉल ग्राउंड मरे अरे आमच्या तरणाटेपणार आमी हांगा जायत्यो मॅची पळयल्यात बरोबर 1970 हांगा मरे बांदोडकर फुटबॉल टुर्नामेंट सुरू जालो कितले आमचे बरे गोंयचे पंगड आनी तशेंच भायल्या राज्यांतले पंगड हांगा खेळटाले मरे येवन तुका याद ना तें हय 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 दत्तू अप्पा अरे आमच्या भुरगेपणार आमी हांगा पळयल्यात मरे बांदोडकर सर्त जाताली पळय तेन्ना जालंधरचो लिड्स क्लब मुंबयची ऑर्के मिल्स मफतलाल टाटा स्पोर्ट्स क्लब त्या भायर कलकत्ताचो मोहन बागान अश्यो राज्या भायल्यो जायत्यो टिमी हांगा खेळ्ळ्यात मरे बरोबर आतां याद जालें मरे हय 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 आतां ही सुवात वेगळी उरल्या हय रे आतां कितलीशींच वर्सां जालीं त्या गजाली दत्तू अप्पा म्हाका मरे याद आहा 1978 हंगेरीची टीम हांगा येवन पळय खेळ्ळी पळय अरे त्या दिसाची ती मॅच मरे अजून लेगीत म्हाज्या दोळ्या मुखार येता अरे तेन्नाचो टिटो डॉमिनिक सुवारिसाचो खेळ विसरो येता अरे त्या दिसाचो डॉमिनिक सुवारिसाचो खेळ म्हणजे बॉलाचेर जादू केल्ल्या सारको मरे रावलो सो रे दत्तू अप्पा ही कला अकादमी न्हू हय मागीर हे कला अकादमीचेरूय जादू केलो मरे ह्या चोरांनी कला अकादमी चोरून खाल्ली मरे हय हांवूय मरे चिंत्तालो ह्या विशयाचेर आमी कितें करूंक शकता तें पळोवंक जाय म्हणून दत्तू अप्पा आमी कलाकार कला अकादमी ही आमची आवय मागीर ते आमच्या आवयक लागून कितें तरी करपाक जाय मरे आमी सामकें तुजें अरे आमी तरणाटेपणार हांगा कितलींशींच नाटकां पळयल्या कितल्याशा नाटकांनी कामां केल्या हांगा कला म्हणजे कितें तें आमी शिकल्या कला अकादमी खरेंच ही आमची आवय कशी आमी कितें तरी करपाकूच जाय दत्तू अप्पा कला अकादमीची ही दशा पळोवन वचो मरे कितें जाल्लें रे ह्या वास्तूक हां पूण कोणाच्या तरी एकाच्या तकलेन आयलें चिरीमिरी करपाचें 4 गुलयो करपाच्यो आनी तेंच्यांनी कला अकादमीची लावन सोडली वाट हां कितें चल्लां रे अरे सादें एक टेंडर सुद्दां मागोवंक ना मरे तेंच्यांनी हेच ते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा हय रे पूण तेंच्या कानार कांय पडोंक नासतलें कितें रे कानार पडोंक ना काय कानार केस हाडले कांय उलोवनाका मुखेलमंत्र्यान तरी कितें करूंक जाय मुखेलमंत्र्याक सगळी खबर आसा हाजेर तोडगो काडीत जाल्यार तो मुखेलमंत्रीच दत्तू अप्पा आयज पावसान एकदम बरें केलां हय फाटल्या दिसांनी कितें पडलो रे हय 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 तारा कितें गो बाय दत्तू अप्पा हेका कितें जाणा रे कोणें कितें म्हटलें दिसता त्या वयल्या वाड्या भुरग्यांनी तेची फकाणां करूंक ना मरे कांयच कळना मरे चल चल पळोवया पळोवया कितें जालां तें आगो आगो तारा कितें जालें गो तारा ओ तारा आबोल्या कितें जालां बायचें हो आबोल्या आगो ताजें कितें जालां
कित्याक रडटा तें अशें? खबर ना दत्तू आपा. आयज तेचो कला अकादमीत प्रोग्राम आसलो पूण तें धावत धावत रडत येयले आनी रुमाचें दार बंद केलें. इतलो उलो मारलो तर तें जाबूच दिना आनी दारूय उगडिना. आतां कितें करपाचें तें कांयच कळना दत्तू आपा म्हाका. आतां तूंच कितें तरी कर. राव पळोवया. अरे कितें जालें गो? तारा तारा दार उगड गो. बाय भायर यो गो. तारा बाय तारा दार उगड गो. कितें जालां तें तरी सांग. कोणी कितें म्हटलें तुका? कोणी कितें आनीक कितें म्हटलें? फकाणां केली तुजी? सांग गो बाय. अशें जावपाचें ना. दोगांक कोणाकूय आपय दार फोडया. हय 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 आपयता. म्हणटात. नाका नाका दत्तू अप्पा, दार मोडू नाका. येता हांव भायर. शाण्या यो भायर यो. कितें चल्लां? पयलीं भितर आनी आतां भायर. कितें चल्लां काय सजमाना? देवाक खबर. दत्तू आपा ही घे कदेल आनी मातशी बस आनी विचार तेका कितें जालां पळय तें. आबोल्या तारा गिल्लें उदक हाडून दी. ताका मातसो थोडो श्वास घेवन दी. घे उदीक पिया. कितें जालें गो? कितें सांगू दत्तू अप्पा तुका? आयज कितल्या वर्सांनी नव्या कला अकादमीत म्हजो डान्साचो प्रोग्राम आसलो. खूब तयारी केल्ली रे. नव्या कला अकादमीत परफॉर्म करपाची एक वेगळीच उमेद आसली. रडो नाका. थंय कितें जालां पळय तें सांग. आनी तो शेजारी फ्रांसीस आसलो मगो तुज्या वांगडा. तो तेचो आसलो तियात्राचो सीन. तो खंय आसा आतां? आगे आंटी हांव आहा पळय हांगा. यो यो फ्रांसीस यो यो. कितें जालें तेचें पळय मातशें. आगो तारा तूं म्हाका सोडून एकल्याच घरा आयलें. म्हाका सांगलेलें वयता आसतना बाराबर गेली आमी, येता आसतना बाराबर येवया. आनी तूं कितें काय म्हटलें एकलेच आयलें घरा. आरे गो एक फोन तरी कर मगो म्हाका. हांव कसलो भियेलो गो. हांव सगळ्याक सोदता मगो तुका. आनी त्या भायर आनी कला अकादमीन थिंगा लँडस्लायड जाली. काय खबर ना दत्तू आप्पा. म्हाका डायरेक्टरान ती सीन सोजमोकूच ना. हांव सारको आपूस जालो. अरे तियात्रान एक्टींग कोत्ता कोत्ता कोसळ्ळो मरे. स्लॅब कोसळून पडलो. हा आनी हांव सारको भियेलो. यो फ्रांसीस बस. मागीर कितें जालें रे? अरे कितें सांगू मागीर तसोच कोत्ता कोत्ता हांव भायर आयलो. भायर येयल्यार कितें सगळो स्विमींग पूल जाला. आनी ते उदकांतल्यान हांव तसोच लोटन सारको भायर आयलो सारको. आनी हांव ताराक सोदपाक लागलो. तारा नाच पत्तोच ना. फोन तरी करता आसलो तारान न्हू. आनी थोड्या वेळान मागीर थंय पुलीस आनी आयले. म्हाका दिसता डायरेक्टरान हांव ना म्हणून सजमोन पुलिशेक आपयलो असो दिसता म्हाका. अरे देवा ते पुलीस तुका सोदून येवंक नासले पिशा. देवाक खबर दत्तू आप्पा. हा आनी ताराचेर पावस पडला काय कितें? कितें जाला गो तारा? कित्याक रडटा गो तूं? आयकलें मरे दत्तू अप्पा कितें जालें तें. तेका खबरूच ना. आतां सारकें सांग कितें जालें तें. सदी भशेन परफॉर्म करपाक हांव रेडी जालें. पट्टे ओपन जाले. म्युझिक सुरू जाली तरी म्हाका कांय आयकोपाकूच येना जालें. तेका लागून म्हाजे स्टेप चुकले आनी सगळे लोक म्हाका हांसपाक लागले. पळयता पळयता वयल्यान सावन उदक गळपाक लागलें आनी हांव ते उदकान निसरून पडलें. म्हणजे म्हाजो जीव वाचलो तर तो लँडस्लायड आनी सीन नासलोच आसतलो. हा आनी हांव बेश्टो भियेलो. हांव सायबा देवान वाचयलो म्हाका. अरे देवा आनी तुका कांयच जालें ना मगो? ना दत्तू अप्पा म्हाका कांय जावंक ना. म्हाजी सारकी लज गेली.
सगळे हसपाक लागले म्हाका. राव राव रडू नका बाय. ताराबाय त्या हसपी लोकांचेर तू लक्ष दिवं नाका. तांकां खंय खबर आहा तेणी कितले त्रास घेतलाय ते. सारकें तुजें गोंयना. ताराक मरे लजेवपाची गरजूच ना. लज जर दिसपाक जाय जाल्यार ती सरकाराक दिसपाक जाय. आणि ही कला अकादमी पळय आसा ती मरे आमची आवय भशेन. आनी तिचेर अन्याय आनी अत्याचार जाल्ले मरे आमी सोसून केन्नाच घेवचे न्हय. दत्तू अप्पा विधानसभेन सरकाराची बरीच लज काडल्या विरोधी पक्षांनी. तांकां सारके तासल्यात. कितें उलयता रे तूं? तें मरे सगळें नाटक. बरी एसाय मारून बसयल्लें नाटक. नाटक तूं म्हाका मार आवय हांव दुखलें म्हणटा. कळ्ळें मरे. तूं ह्या राजकारण्याचेर मरे विश्वास दवरूं नाका. एकदम बरोबर दत्तू आप्पा. फाल्यां सकाळी सत्ता मेळटा म्हूण कळत जाल्यार सगळे एक जातले. सारकें. आतां आमकां ह्या राजकारण्याचेर विश्वास दवरपाची गरज ना. आतां ह्या फुडें आमकां सामान्य लोकांकूच फुडें सरचें पडटलें आनी हो लढो फुडें व्हरचो पडटलो. आमी अन्याय सहन करून घेवचे ना. आमकां राजकारण्याची गरज ना आनी कला अकादमीचेर राजकारण केल्ले आमी खपोवन घेवचे ना. खबरदार जर राजकारणी जाल फुडें तर चिंधड्या उडवीन राई राई एवढ्या. हर हर महादेव. चला आलात तर तुमच्या सोबत नाही तर एकटा. तारा ओ तारा आबोल्या कितें जालां बायचें? हो आबोल्या आगो ताचें कितें जालां? कित्याक रडटा तें अशें? कितें करता गो? दत्तू आप्पा ही घे कदेल आनी मातशी बस थंय आनी विचार तेका कितें जालां पळय तें.